अपडेट बुलेटिनात, पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान सगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लाईव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें घडलें, खंय अपघात जालो, राजकीय मळार कितें घडलें, सामाजीक मळार कितें घडलें तें आमी आयज आमच्या सब एडिटरां कडल्यान जाणून घेवया। सगळ्यान पयलीं आमी या आमचे रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर हाचे कडेन। वर्षा, तुवें आयज खंयची न्यूज कवर केल्या? आयज जी न्यूज आसा ती म्हटल्यार सेजा कंपनी जी आसा ताचे वर्कर जे आसा तांकां फाटल्या जून 23 जुनाक म्हणजे काडून उडयलेले आनी तांकां सांगिनासतनाच तांकां काडून उडयलेले। आनी आयज तेंच्यांनी सेजा घर जे पाटेर आसा पणजे हांगासर थंयसर तेंच्यांनी प्रोटेस्ट केलो। ताचें कारण म्हटल्यार जेन्ना कामगारांक काडून उडयल्या उपरांत जो PF तेंचे जे काम केलेल्याचे जे पयशे आसतात तांकां दिवपाचे असतात ते कंपनीन खंय तरी आजुनूय दिवंक ना आनी फाटले 9 म्हयने जाले ते बेकार आसात आनी आजुनूय तेंचो PF दिवंक नासल्या कारणान आनी तांकां सांगलेलें की 11 डिसेंबराक पयशे दितात, पूण आतां 11 जानेवारी जाली। तेंच्यांनी आयज 12 जानेवारीक थंयसर येवन प्रोटेस्ट केलो की जे मेरेन आमकां पयशे तुमी म्हणजे आमचो PF जो आसा तो दिना। तांकां खूब फावटी थंयसर फावटी मारपाक सांगले जे तेंचे पयशे काडपाक म्हणजे PF जंय काडपाक वयता थंयसर, जाल्यार आयज तेंच्यांनी थंयसर कमीत कमी हे 150 कामगार आसतले जे कामगारांक फाटल्या म्हणजे 2023 जुनाक तांकां काडून उडयलेले। सो आयज तेंच्यांनी सेजा घर जे पाटेर आसा थंयसर येवन तेंच्यांनी प्रोटेस्ट केलो। ताचे उपरांत दुसरी जी बातमी आसा ती म्हटल्यार आयज जे फाटले 8 तारखेच्यान हांगासर गोंयान पर्पल जे फेस्ट चालू आसा थंयसर आयज CMान विजीट केली आनी ते जे दिव्यांग भुरगीं किंवा दिव्यांग जे भुरगे आसा तांचे कडेन तेणी संवाद साधलो, तेंचे वांगडा इंटरॅक्ट केले आनी हे जे दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां ज्यो आसा त्यो 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो। वर्षान 2 म्हत्वाचे अपडेट्स दिल्ले आसा, एक सेजा कामगारांचे आनी दुसरी म्हणल्यार CMाची जे दिव्यांग व्यक्ती भुरग्यां वांगडा CM इंटरॅक्ट जाला। आतां आमी मुखार वचुया उषा सब एडिटर उषा झरावकरां कडेन, तेच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स। उषा, सांग। खोला आनी बार्शे पंचायतीचे जे शिमेर फिश मील येवपाचें आसा ताका लोकांनी खर विरोध केला, कारण जे थळावे आसात ते न्हंयच्या उदकाचेर अवलंबून आसात आनी समज हे फिश मील येयले जाल्यार ते न्हंयच्या उदकाचेर परिणाम जातलो आनी लोक खंय तरी शेती वेवसाय वो पिवपा खातीर घर वेवसाया खातीर जे उदक वापरतात ते तांकां वापरपाक मेळचें ना। तशेंच एकदां थंय फिश मील सुरू जालें जाल्यार जेन्ना ट्रक बी येवपाक लागतले तेन्ना बायलां भुरग्यांक चेडवाक थंय भोंवपाक सुरक्षा नासतली। ह्या खातीर तेमी ह्या फिश मिलाक खर विरोध केल्लो आसा। आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार ब्रेस्तारा राती 10:30 वरांचेर जे नववाडा तमसुली वाठारांत एका फर्निचर वर्कशॉपाक उजो लागून 3.5 लाखाचें लुकसाण जालें आनी जो मालक आसा तो राती काल्याक गेल्लो त्या वेळार ही घडणूक घडली अशें ताणें सांगलेलें आसा। आनी हो जो उजो लागला तो शॉर्ट सर्कीट जावन लागूना अशें तो सांगता, कारण थंय लायटीचें कनेक्शन नासलेलें। जेन्ना गरज पडटाली तेन्ना तो घरांतल्यान थंय लायट व्हरतालो। आतां हो उजो कोणी तरी लायला असो ताचो दुबाव आसा आनी जे फोंडा पुलीस आसात ताचो फुडलो तपास घेतात। आनी जी तिसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार जी सांतिनेज पणजे वाठारांत चर्ची मुखार आशिल्ले तुळशीचें वृंदावन थंय स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून ते जे धार्मीक स्थान आसा
ते खंय तरी नश्ट करपाक लागल्यात आनी ते खंय तरी डॅमेज जाला. सो जीं पयलींची धार्मीक स्थळां आनी इतिहासीक ज्यो सुवातो आसात तांकां सांबाळपाची गरज आसा अशें इतिहासीक तज्ञ प्रज्वल साखरदांडे हाणें सांगलें. सो कसलेंय काम करता तेन्ना ती तेची पयली कुयदाद घेवची आनी ती जपची अशी तेणी मागणी सरकारा कडेन केल्ली आसा. ह्यो ज्यो तिनूय बातम्यो आसात त्यो तुमी 7 बुलेटिनां मुजरत पळोवच्यो. उशान 3 म्हत्वाचे अपडेट दिल्ले आसात. तामसुले खांडोळा हांगा एका फर्निचर शॉपाक उजो लागून 3.5 लाखांचें लुकसाण जालें. आतां आमी मुखार वचूया आमचो व्हिडिओ एडिटर विशाला कडेन. विशाल, तुज्या कडेन खंयचे अपडेट आहा? आज 12 जानेवारी स्वामी विवेकानंद यांचा जन्मदिवस आणि पूर्ण देशामध्ये जागतिक युवा दिन म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो. स्वामी विवेकानंदांचे मूळ नाव हे नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त असे होते आणि आपण सर्वांनाच माहिती आहे की स्वामी विवेकानंदांचे शिकागोमधील परिषदेमध्ये त्यांनी जे भाषणाची सुरुवात केली होती, माझ्या बंधूंनो आणि भगिनींनो, आणि हे पूर्ण जगभरात माहिती आहे आणि सर्वांनी जोरदार टाळ्यांनी त्याचं एक कौतुक केलं होतं. पण आणखी एक अशी गोष्ट आहे स्वामी विवेकानंदांची, ती काही लोकांना, ठराविक लोकांना माहिती आहे. मी तुम्हाला थोडक्यामध्ये मी ती सांगतो आहे. जेव्हा स्वामी विवेकानंदजी एका परिषदेला गेले होते, तिथे ते भारताचे प्रतिनिधित्व करत होते आणि तिथे असंख्य असे विदेशी पाहुणे वगैरे तिथे आले. परिषद संपल्यानंतर तिथे जमलेल्या सर्व पाहुण्यांना तिथे चहापानाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सर्वांना चहा दिला गेला आणि तिकडे जेव्हा सर्वांना चहा दिला गेला ते पाहुण्यांनी आपापले कप उचलले आणि आपापले कप उचलल्यानंतर स्वामी विवेकानंदजींनी फक्त मात्र कप आणि बशी उचलली आणि त्यांनी चहा पिताना त्यांनी बशीतून पिण्यास सुरुवात केली. आणि हे पळताना बाकीचे विदेशी पाहुणे जे होते त्यांना अचंबित झाले. त्यांना वाटलं की अरे, हा इतका थोर मोठा ज्ञानी पुरुष आणि हा कपातून चहा पिण्याऐवजी बशीतून चहा पितं, तर काय. तर स्वामीजी त्यावेळी शांत बसले. त्यांनी अगदी शांतपणे संयमाने फक्त तिथे ऑब्झर्व केलं. ते काही बोलले नाहीत. पण तितक्यात अशी गोष्ट घडली की हे सगळे संभाषण होत असताना तिथे आणखी एक अतिथी आले आणि सर्वांना चहा देऊन संपल्यामुळे त्या नव्या अतिथीला देण्यासाठी चहा उरला नव्हता. आणि झालं होतं असं की बाकीच्या सर्व पाहुण्यांनी कपानी चहा पिल्यामुळे तो उष्टा झाला होता, त्यामुळे तो सुद्धा देण्यासाठी शिल्लक नव्हता. पण झालं असं की स्वामीजींनी आपल्या बशीतून चहा पिला होता आणि कपातला जो अर्धा चहा होता तो त्यांनी त्या अतिथीला अगदी प्रेमाने, आपुलकीने त्यांना दिला. आणि तेवढ्यात समोरचे जे बाकीचे विदेशी पाहुणे होते त्यांनी ते अचंबित झाले. त्यांनी तोंडात बोटे आले आणि तेव्हा स्वामीजी त्यांना म्हणले की हे पहा, जेव्हा भूक लागली की खाते ती प्रकृती आणि भूक नसताना जी खाते ती विकृती. आणि आपल्याला भूक लागली असून आपल्यासमोर जर अतिथी असेल त्याला आपल्या घासातला घास देणे ही आहे आमची भारतीय संस्कृती. आणि इतके असे थोर विचार स्वामीजी विवेकानंदांचे. आजच्या या युवा दिनी मला सर्व युवांना हेच सांगायचे की स्वामीजींचे सारखे महापुरुषांचे विचार आपण अंगी बाणवूया आणि आपला भारत देशाला बलशाली बनवूया. देव बरी करो. आयज 12 जानेवारी स्वामी विवेकानंद हांची आयज जयंती. ताका लागून विशाल व्हिडिओ एडिटरान आमकां म्हत्वाची बातमी सांगली आसा. आमी आतां मुखार वचूया आमचे एंकर संजना हंजुणकर हाच्या कडेन. संजना, तुवें आयज खंयची बातमी केल्या? जशें आमचो व्हिडिओ एडिटर विशालान सांगिल्लें आसा की आयज स्वामी विवेकानंद हांची जयंती. ह्या दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें एक बरें तरणाट्यांक उर्बा दिवपी अशें विधान केल्लें आसा. ते म्हणटात की आमचे जे युवा आसा तरणाटे ते आमची शक्त आसा देशाची आणि तांचेर, आपल्या तरणाट्यांचेर चड अशें विश्वास आसा. म्हणून तांकां फुडाराक बरी उर्बा दिवपा खातीर इकोसिस्टम चालीक लायतले आनी बऱ्यो बऱ्यो
येवजणे आखतले अशें तांणी सांगिल्लें आसा. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती म्हणजे पणजे पुलीस स्टेशन हल्लो प्रकरणांत मंत्री बाबूश मोन्सेरात आनी आमदार जेनिफर मोन्सेरात हांकां 2 म्हयन्यांची कोर्टांत हजर न रावपाची सूट दिल्या. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 24 जानेवारीक जातली. आनी तिसरी बातमी आसा ती म्हणजे 22 जानेवारीक अयोध्येन राम मंदिराचो सुवाळ्याचो दबाजो जावपाचो आसा. ते निमतान वाळपय फामाद रांगोळी कलाकार आदम अली मुजावर हो सांगेलीचो आसा. तो मुद्दम गोंयांत येवन ताणें अशी भव्य अशी 80 फुटाची रांगोळी घातिल्ली आसा. ती लोकांक थंय पळोवपाक मेळटली. संजनान 3 म्हत्वाचे अपडेट्स दिल्ले आसात. आतां आमी मुखार वचुया रश्मी नर्स हेजे कडेन. रश्मी, तुवें आयज खंयची बातमी केल्या? उत्तेजा आयज एक बातमी जाल्या ती म्हणजे आरचीचो मनोज परब आहा ताणें एक आरोप केला की गोंयाच्यो ज्यो इंडस्ट्रीज आसात जावं कंपनीज आसात तो तांकां जो मॅन पावर लागता तो मॅन पावर ते शेजारच्या राज्यां कडल्यान घेतात. म्हणजे महाराष्ट्र, कारवार, कर्नाटका अशें तांचें एलिगेशन आहा. आनी एक ताणें सांगलां की आयज एक जॉब फेअर जाला महाराष्ट्रान. सो तो जॉब फेअर सिंधुरत्न जॉब फेअर 2024 अशें ते जॉब फेअराचें नांव. सो हितून गोंयांतल्यो 30 कंपनी पार्टिसिपेट जाल्ल्यो आनी गोंयच्या भुरग्यांक सोडून, तरणाट्यांक सोडून गोंया भायल्या लोकांक तुमी जॉब दितात म्हणून तेचें सरळ एलिगेशन आसा. ह्या विशीं आमी जे GSI गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशनाचे एक्स आमचे प्रेसिडेंट आसले दामोदर कोचकर बाब तेंचे कडेन उलोवप केलें तर तेणें अशें कांयच ना, आपणें उलोवप केलां कंपनीं कडेन. जे लिस्टान मनोज परबान नांवां दाखयल्यात ती त्या कंपनीनी न्हयकार दिला आमी थंय पार्टिसिपेट जाल्ले अशें सांगलां. आनी एक एलिगेशन केल्लें मनोज परबान की जे जॉब फेअर हालींच ऑक्टोबरान गोंय सरकारान घडोवन हाडिल्ले तेतून कोणाकूच जॉब मेळोंक ना गोंयच्या तरणाट्यांक. सो थंय 200 म्हणजे 250 भुरग्यांक जॉब मेळ्ळा असोय दावो जो आसा तो कोचकर सरान केला. सो ही सविस्तर बातमी तुमकां आमच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. येस उत्तेजा. रश्मीन एक म्हत्वाची अपडेट दिल्ली आसा. आतां मुखार वचुया दिप्ती काकोडकर हाच्या कडेन. दिप्ती, तुवें आयज खंयची अपडेट? उत्तेजा एकतानगर म्हापशे वाठारांत सेप्टीक टँक खाली करतना जो एक कामगार आसा तो भितर अडकून पडला आनी दुर्दैवान ताका घुस्मटून मरण आयिल्लें आसा. म्हापशे उजो पालोवपी दळान ताची कूड भायर काडून फुडलो तपास जो आसा तो चालू आसा. काल बिरेस्तारा राती म्हापशा एकतानगर वाठारांत एक दुर्दैवी घडणूक घडली. जो सेप्टीक टँक खाली करपी एक कामगार आसलो ताका सेप्टीक टँकान आडकून घुस्पटून मरण आयलें आनी उजो पालोवपी दळान ताची कूड भायर काडली. आनी ह्या घडणुकेचो जो फुडलो तपास आहा तो सुरू आसा. आमी आतां मुखार वचुया ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्या, तुवें आयज खंयची बातमी केल्या? आयची जी एक बातमी आहे की गोंयांत अपघाताचें सत्र चालूच आसा. गोंयांत 2 वेगवेगळे अशे एक्सिडेंट जाले जातून दोगांक मरण. एक जो अपघात जालो हांगा एक अपघात जालो वेर्णा जालो आनी दुसरा तो वाळपयन जालो. ह्या दोनूय अपघातान दोगा तरणाट्यांक मरण आयलें. ही जी पुराय बातमी आहा ती तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. ऐश्वर्यान म्हत्वाची अपडेट दिल्या की हालींसराक आतां अपघातांचें सत्र चड वाडपाक लागलां आनी पळयता त्या दिसांनी अपघात जाल्यार काल सालेले भिरांकूळ अपघात जालो. तातूंतलो हेदोड्या 70चो तरणाटो ताका आगताक मरण आयलें आनी आयज सकाळीं परतून 24 वरां भितर दुसरो अपघात जालो. जो वेर्णा हायवेचेर कायसू जंक्शन आहा थंय हो एक्सिडंट जालो आनी थंयसर तो रिक्षा आनी 2 दुचाकी मदीं हेड ऑन कोलिजन जालें आनी हातूंत तो मोटरसायकल चलोवपी आसले तो ताका आगताक मरण आयलें. आतां हे जे सब एडिटरांनी ज्यो बातम्यो सांगल्या तुमकां त्यो आमच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटले. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकार सयत हांव उत्तेजा गावस. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत आसतात. वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. स्वताचो विकास करात, लक्षांत दवरात गती आणि वाढ हीच जितेपणाची लक्षणां आसात.
समेस्त तरणाट्यांक जागतीक युवा दिसाच्यो परबी भेटोवपी भोवमानीत सिद्धेश श्रीपाद नायक युवा